नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयज घटक राज्य दीस, पूण घटक राज्य दिसा म्हाका तुमकां परबी दिवपाक मन धजना म्हजें. इतल्या खातीर घटक राज्य म्हणटकीर आमकां एक उत्साह असो निर्माण जावपाक जाय आशिल्लो. गोंयभर एक उत्सवाचें वातावरण आसपाक आशिल्लें, कारण आमी एक प्राऊड जाल्ले. आमकां गोंय 61 वर्सां गोंय मुक्त जालें. ताजे नंतर आमी ओपिनियन पोल जालो, तो जिखलो, गोंय वेगळें दवरलें आनी ताजें फुडलें पावल म्हणून घटक राज्य आमकां मेळिल्लें. पूण ह्या घटक राज्यान आमचे सगळे उत्फरके पुराय जाले काय कितें? आमच्यो ज्यो पळय भावना आशिल्ल्यो, आमकां आमचें राज्य अशें घडोवपाचें आशिल्लें, तें राज्य आमी घडोवंक शकले काय कितें? गोंय म्हळ्यार एक संकल्पना आशिल्ली. हांव सदांच म्हणटा, गोंय म्हळ्यार एक विशिश्ट अशी संकल्पना आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्ली. ही संकल्पना आमी घटमूट करपाक पावले काय ना, हो तो म्हत्वाचो विशय आसा. आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आमचे कडेन दोन तरणाटे आहात, जे जल्मल्यातच ओपिनियन पोलाच्या उपरांत, ओपिनियन पोलान ज्यो ज्यो कितें घडामोडी जाल्यो, वेगवेगळे संघर्श जाले, झुजा मळार देंविल्ले भशेन गोंयकार देंवले आनी तांणी गोंय वाटायलें. ताजे उपरांत जी पिढी जल्माक आयल्या तांकां घेवन हांव आज ही चर्चा करतां. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे मदीं आसा मॅथ्यू ब्रागांत, मॅथ्यू आल्मेदा. मॅथ्यू हो एक तरणाटो झुजारी, एक एक्टिविस्ट. काय मरे मॅथ्यू, तुका दिसता न्ही गोंय बरे तरेन चलपाक जाय, गोंय तुजे कडेन लोकां जशें बरें गोंय आयलां तेंय फुडले पिळगे कडेन बरे तरेन पावपाक जाय अशें दिसता मरे तुका? सारकें, व्हेरी नायस. आनी आमचे मदीं आहा युगांक नायक. युगांक हो एक्टिविस्ट, एज्युकेशनिस्ट, गोंय विद्यापिठांत शिकयता. इतलेंच न्हय तर तो वेगळ्या वेगळ्या संस्कृती संदर्भांतल्या चळवळींनी सक्रीय आसा. युगांक तुका हांव येवकार दितां. सगळ्या पयलीं मॅथ्यू बाब आल्मेद, तुजे कडेन हांव येतां. मॅथ्यू बाब, म्हाका सांग, तुजे घटक राज्य म्हणले त्या तुज्या मनान कितें विचार येतात? म्हणजे आमी शिकले ते भाशेन आमचें घटक राज्य म्हणजे जें राज्य फकत गोंयकारां पासत दवरलां. गूड. आमची भाशा, आमची संस्कृती, आमची कला, आमचें जें वेगळेपण आसा तें सांबाळूंक जाय म्हणून हें राज्य आमकां लागून दवरलां. गूड. पूण आतां जें जाता म्हणजे आमकां गोंयकारांकूच, हांव तरणाटो कसो वो युवा कसो काम सोदूंक भोंवता, म्हाका मेळोना. जे गोंयांत नासले, जे गोंया भायले आयल्यात, तांकां रोखडेंच मेळटा. हांव कितें धंदो करूंक सोदतां, म्हजो धंदो जायना, पूण दुसऱ्यांचो धंदो रोखडोच फुलता. एक्झॅक्टली. जी सोबिताय म्हज्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली, जे शांतीपणी गोंया आमच्या हातान दिल्लें, हालींच्या वर्सांनी ती गोंयची शांती पिड्यार जाली काय अशी दिसता. व्हेरी गुड. हांव तुजे कडेन येतां. हांव आतां वता युगांक नायक. युगांक मॅथ्यू आल्मेद हो एक नवो तरूण पळय झुजारी, तो एक्टिविस्ट, आनी तो गोंयचे उमाळे बरे तरेन, बरे भाशेन, इतले सुंदर भाशेन ताणें प्रगट केले. तुज्या मनान घटक राज्य दिसा आज कितें विचार आयले? पयली गजाल म्हणटा जेन्ना घटक राज्याचो जेन्ना आमी राष्ट्रीय परिप्रेक्षान जेन्ना विचार करता तेन्ना महाराष्ट्र दीस हो 1 मेक जाता, कर्नाटक राज्योत्सव दीस ते मनयता, आनी ज्या स्केलीचेर ते मनयता, ज्या दबाज्यान ते मनयता, म्हणजे राज्याचो उत्सव आशिल्ले भशेन ते ओवरऑल तांचें सेलेब्रेशन आसता. बट अनफॉर्च्युनेटली गोवा स्टेटहूड डे हो त्या पद्दतीन सरकारी पातळीचेर ऑर शासकीय पातळीचेर, सरकारी म्हणना शासकीय पातळीचेर, जो विधानसभेंत, जो सरकारी पावण्यार, जो आमच्या सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीजान ज्या पद्दतीन मनोवपाक जाय आशिल्लो तो मनयल्लो आमकां दिश्टी पडना. अँड दीस इज वन ऑफ द फेलियर इज बिकॉज की ताका वेगळी वेगळी कारणां आसा. ताजें मेन एक कारण म्हणजे की गोंयची आयडेंटिटी. जेन्ना आयडेंटिटी म्हणटा तेन्ना भास, भूंय आनी भौस ह्या तिनूय घटकांक कोंकणी आयडेंटिटी हो सतत एक डिस्प्युटेड, वादास्पद हो विशय उरलो. आनी अनफॉर्च्युनेटली ज्या पद्दतीन गोंय मुक्ती उपरांत गोंयची आयडेंटिटी ही युनॅनिमसली ही बिल्टअप जावपाक जाय आशिल्ली, ज्यो महाराष्ट्रवादी शक्ती आशिल्ल्यो त्यो आमकां म्हणजे ओवरऑल 20 वर्साचो जर कार्यकाळून पळयत, 2 दशक पळयले, हे सतत एक कन्फ्युजींग स्टेट ऑफ मायंडांतले सरकार आयडेंटिटी विशीं हे गोंयान विराजमान आशिल्ले. बट तरी आसतना म्हणटा की आयची पिळगी, आयचें जें जनरेशन आसा, हांणी कोंकणी अस्मिताय ही निर्विवादपणान स्विकारली. ही विवादीत ना, अँड दॅट इज एन अचिवमेंट ऑफ दीस जनरेशन, हे आमी न्हयकारपाक शकना. बरोबर. दुसरी गजाल, जेन्ना आमी घटक राज्य म्हणटा, वी आर ऑल्सो अ स्टेट इन इज प्रोग्रेस, वी आर ऑल्सो अ स्टेट इन मेकिंग. म्हाका दिसता की तातूंतल्यान एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे आयचो भुरगो जेन्ना स्टेटहूडा कडेन पळयता,
म्हणजे आमच्या पयलींची पिळगी आमी जेन्ना वाचताले इन द 90s वेन वी वर ग्रोईंग अप की तेन्नाय वाद आशिल्लो की कोंकणी काय मराठी, महाराष्ट्रवाद काय कोंकणी अस्मिताय हाचो वाद आशिल्लो. आज जर तो कोणाक आयच्या भुरग्याक सांगीत तो म्हणटालो तो दीस इज इरिलेवंट गजाल. बट आयच्या भुरग्याची जी एस्पिरेशन्स आसा बिकॉज ही व्ह्यूज स्टेटहूड जशें मॅथ्यून सांगले इन टर्म्स ऑफ सर्टन गॅरंटीज जी एक गॅरंटी ताका ह्या राज्यान मेळपाक जाय की आपूण ह्या राज्यान रावून ह्या संसाधनाचेर आपलो अधिकार आसा. करेक्ट. आणि त्या पद्दतीचें पॉलिटिकल मॅनिफेस्टेशन हें आमच्या समाजाक करपाक जालें ना. ही एक आमी आज ताजेर आमी विचार येतले करपाची गरज. ताजेर आमी येतले. आमी निमाणे मुद्दो हांवें तोच घेतला की आमची इतली साधन सामुग्री आसा ती फुडले पिळगे कडेन आमी कशें पावयतले, कारण आतांच काबार करून उडयल्यात आमी सगळीं. पूण ताजे कडेन येता आसतना मॅथ्यू बाब तूं एक बरें सांगिल्लें की ह्या गोंयान भितर जी पळय कितें नैसर्गीक साधनां तुका एक रोजगाराचो अधिकार आशिल्लो आसपाक जाय आशिल्लो तो ना. हे कित्याक लागून ही फेलियर जालें अशें तुका दिसता? हें फेलियर कित्याक लागून दिसता जाणा म्हाका, आमचे जे लिडर आसात, येस, राजनैतीक लिडर आसात, करेक्ट, तांकां घोडे बरें दिसता की भायली कंपनी आयली गोंयान आयली तांचेंय कितें बरेंपण जातलें हीच संबंध. आनी हाका लागून मागीर आमचो गोंयचो युवा जो आसा तो सांडटा. ताका मागीर भायल्या देशांनी वयचो पडटा. जेन्ना गोंयचो युवा भायल्या देशांत वयता वी हॅव अ ब्रेन ड्रेन इन गोवा. सारकें. भायल्या देशांनी आमचे कितले गोंयकार आसात जे मॅनेजर आसात, व्हडले व्हडले कंपनीन आसात, Exactly. MP पासून जाल्ले आसात दुसऱ्या देशांनी. Yes. पूण आमच्याच गोंयान तांकां फुडाकार घेवपाक एक चान्स ना. तूं अशें म्हणटा की लिडरशीप म्हणटा तेन्ना फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, सगळे राजकीय पक्ष, सगळी पॉलिटिकल वेवस्थाच फेल जाली अशें तूं म्हणटा? अशें म्हाका खऱ्यांनीच दिसता. आनी न्हूच फकत राजकीय पक्ष, न्हूच फकत सरकार, पण आमी गोंयकारूय, सामान्य गोंयकारूय हाका जबाबदार आसात. व्हेरी गुड. राजकीय वेवस्था म्हणटा तेन्ना आमी तुवें तो उल्लेख केलो पुसटचो. 61 आमी गोंय मुक्त जालें. 63 पयलीं इलेक्शन जालें. जे लोक स्वातंत्र्य सैनीक नाशिल्ले ते जिखून आयले, जे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले ते पेल्यान उरले. ताजे नंतर गोंयची अस्मिता घेवन जे मुखार आयले ते केन्ना जिखून आयले नात. सो हें सगळें जें पळय कितें चलता आनी आजूय तें आसा न्ही, जे खरे स्पिरिटेड गोंयचो जो पळय कितें व्हॅल्यूज, गोंयचो संकल्पना मांडपी लोक पॉलिटिक्सान नाच, वेल्यान ते पूर्ण भायर मारल्यात. घटक राज्याचें अपयश की घटक राज्य पयलीं जावचे पयलीं न्ही, हांव अशें सदांच मानत आयलां की लेखक विचारवंत हांकां थोडो तरी से आसतालो. घटक राज्या नंतर तो से सामको ना कसो जालो. एक गजाल आमी समजुपाक जाय, यू कॅनॉट ब्लेम द लिडर्स. यू हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन द पॉलिटिकल कम्युनिटी गोंयची जी आसा, पॉलिटिकल कम्युनिटी हांव ताका म्हणटा. आज महाराष्ट्रान, हांव परत महाराष्ट्राचो उल्लेख करता इज बिकॉज की आज ज्या पद्दतीचें राजकारण महाराष्ट्रान चलता, जेन्ना जेन्ना महाराष्ट्र अस्मितेचेर हावळ येता और संकट तयार जाता तेन्ना ते कोणाचें नांव घेता? शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र. करेक्ट. दे नेगोशिएट, म्हणजे ज्या पद्दतीन तांचें एसर्शन आसा, दे यूज देअर हिस्ट्री फॉर असर्शन. बरोबर. आज आमी जेन्ना पॉलिटिकल कम्युनिटी म्हणून एस्टॅब्लीश करता जाल्यार आमची लिडरशीप केन्ना तयार जातली? वेन यू वील क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट. आज मेरेन गोंयचो प्रॉब्लेम कित्याक ते दोन समाज आसा पॉलिटिकल कम्युनिटीन. एक समाज जो तूं वैचारीक म्हणटा, कळ्ळें तुका, ते सगळी हाजी अस्मितेची परिभाशा सांबाळटा, वैचारीक झुजां मांडटा, आनी दुसरो समाज आसा जो फक्त राजकारण करता. एक्झॅक्टली. हातून भितर तालमेल कांय ना. बरोबर. जाल्यार हो फेलियर इज नॉट ओन्ली अबाउट लिडरशीप, बट इट्स ऑल्सो फेलियर ऑफ दीस इंटेलेक्च्युअल क्लास हू इज फेलिंग टू कम्युनिकेट विथ द ग्रासरूट. बरें, म्हाका एक सांग मॅथ्यू आल्मेदा, तूं जे पळय तुजे पळय उत्फर्के व्यक्त करता, तुजे भावना व्यक्त करता, तुका खबर आसा की पॉलिटिकल सिस्टमान तुका कांय दिलें ना. पॉलिटिकल सिस्टमान ही जी पळय गोंयचो फुडार आहा तो काबार करपाचो प्रयत्न केला. पूण मागीर एक नवी लिडरशीप कित्याक भायर सरून येना? आमचे कडेन वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, आमचे कडेन चर्च इन्स्टिट्यूशन आहा, ती बरेपणाची देख दीत आसता. तरी आसतना लोक बरे तरेन वोटींग करनात. आमचे कडेन पळय वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स आहात, सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी, कल्चरल क्षेत्रांत, तेय सांगतात. आमचे कडेन मिडिया आहा, तेय सांगतात. लोक वोटींग कशें करतात? मग हे असले तरेचे सभाघे जिखून कित्याक येतात? एक तुका सांगता, आनी पळयतात आसतले तुमच्या चॅनलाचे सगळे लोक जे पळयता तांकां सांगता. आनी जी म्हजी धारणा कांय वर्सां फाटीं आसली ती आयज घोडी आजून पासून थोड्या लोकांची आसा.
थोड्या वर्सां फाटीं हांव म्हणटालो हें सगळें जाता तें म्हाका कित्याक पडलां. हय हांव सुसेगाद तुवें भायर वयतलो पयशे Correct. कोत्तलो जालें, सारकें म्हाका कित्याक त्रास जाय. सामकें मागीर दुसरें कितें जाता, आरे पॉलिटिक्सान भितर सरतलो पयशे जाय आनी कितें जाय, आमकां कित्याक पडलां तें. हय. केन्नाय सोयरी दायरी घरची पासून म्हणटा अरे तुका कित्याक पडलां, तूं सारकें. कित्याक पडटा सारकें तितून. खरें. म्हाका दिसता असली चिंतना न्हू मोतीन घालता तेन्ना सारकोच मनीस फाटीं सरता. हय. आनी जेन्ना भिरांत घालता तूं तशें करशें जाल्यार तुका अशें जातलें, तुका तशें करतले, हय. ताका लागून भिरांत जाता. पूण हांवें मागीर चिंतलें आयज जें गोंया म्हाका दिलां हय. शांती आसा अजून आसा, हय. सारकेच पिड्यार जावंक ना. लोक गोंया येता कित्याक गोंयकारांक पळोवन येता. सारकें ते म्हज्या पुर्वजांनी दिलें. आयज घोडये म्हाका चान्स पडला, म्हाका एक सुयेग मेळ्ळा गोंया पासत कितें करपाक. हय. हाका लागून आतां हालींच थोडीं वर्सां जालीं हांवूय मुखार सरलो. जे कोण दुसरे कोण चळवळ करतात गोंयची अस्मिताय राखूंक, आमची कोंकणी भास राखूंक, वो गोंयकारपण म्हणटा तें राखूंक, करेक्ट जाल्यार म्हाका दिसता लोकांच्या मोतीन आयज वचोंक जाय. नाजाल्यार न्हू आमी खुद आमचेंच घर विकून घालतले हय. आनी आमीच घरा भायर पडटले. पूण हें सगळें बरें आहा, हें तात्वीक तूं उलयता. प्रत्यक्ष काम कशें करप, पॉलिटिकल सिस्टम बदलपाक जाय. जे लोक खरे गोंयचे आवडे व्यक्त करतात, गोंया खातीर खरें कमिटमेंट दाखयतात, तांकां जिखून हाडपाक जाय. हें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता न्हू एक गोश्ट म्हणटा ती सदां हांव चिंतां, ज्या आमी आमदारांक परतून परतून वर्सांच्या वर्सां झरून झरून तांकांच हाडटा हें म्हाका दिसता बंद जावंक जाय. जेन्ना आमी न्यू फेसीस हाडटले, नवे मनशांक आमी हाडून दितले, तांची विचारधारा कितें आनी ते गोंयाक कशे भाशेन चलयता तें आमकां पळोवंक मेळटलें. बरें ओके युगांग बाब, हो एक विचार आमी सतत व्यक्त करतात पळय. आतां गोंयचे जे पळय खरे इतू आसा ते मुखार हाडपी लोक, ते मुखार हाडपी पक्ष जिखून येवपा जाय. आतां हाका लागून कांय पक्ष येतातय बी आनी नाय जातात. पूण म्हाका एक सांग, अशे तरेची पॉलिटिकल सिस्टम बदलप शक्य आसा? डेफिनेटली शक्य आसा. इज बिकॉज की आयचें जें जनरेशन आसा, यू कॅनॉट बी अ व्हेरी पेसिमिस्टीक अबाउट इट. आयचें जें जनरेशन आसा, यंग जनरेशन आसा, तातूंत भितर एक ट्रमेंडस रिवायवल आसा, सेन्स ऑफ रिवायवल आसा इज टुवर्ड्स द आयडेंटिटी. वेर डू वी बिलोंग. आनी आज ह्या जनरेशनाक खबर आसा, आफ्टर लुकींग एट द स्ट्रगल ऑफ तेलंगना, दिल्ली, की स्टेटहूड मेळप इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. आनी तातूंतल्या त्या संदर्भांतल्यान हें रिव्हिजनलिजम हे आमच्या तरणाट्या पिळगे भितर आसा आनी वी नीड टू रिकॉग्नायज दॅट. बट तांची परिभाशा वेगळी आसा. वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द आयडेंटिटी, त्या जनरेशनाक समजता ते भाशेन सांगचें पडटलें. दुसरी गजाल, इफ यू सी द कंटिन्युअस फेलियर्स ऑफ सोशल मुवमेंट्स इन आर्टिकुलेटिंग पॉलिटिकल लँग्वेज इज बिकॉज की आजून मेरेन चळवळी हो ग्रास रूट लोकां कडेन, ग्रास रूट समाजा कडेन ह्यो पाविल्ल्यो ना. तर फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ आज जर आमी गोंयचे जर ओवरऑल राजकीय एक्टर्स काडून पळयले, कॅरेक्टर्स हे खंयच्यान येता की जे जमीन आनी नॅचरल रिसोर्सा कडेन संबंदीत आशिल्ले लोक, पयलीं मायनींग आशिल्ले, मागीर नुस्तेकारी हे जाले आनी आतां रियल इस्टेट, की हे जे हातूंतल्यान तयार जाल्ले लोक तेच पॉलिटिकल पार्ट्यांनी वतात, तेच आमदार जाता, खासदार जाता, पंच जाता, सरपंच जाता. बट आजुनूय ग्रासरूट लोकांक जो 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 रापणकार आसा, हांव तुका म्हणटा रापणकाराचे लिडर जिखून आयले, निमाण तांचें कितें जालें तें पळयलां. नो. आमी ग्रासरूट तूं आतां अशें म्हणूंक शकना की बहुजन समाजाचें राजकारण, ना बहुजनाच्या नांवान राजकारण सतत चालू ना बहुजनाचें राजकारण, बहुजन समाज इज अगेन वॉट यू कॉल इट एज अ कॅमोफ्लाज टर्म्स. हांव ग्रासरूटांचें म्हणटा की जातून कामगार, शेतकार, रापणकार हांचे जे एक सोशल कॉम्बिनेशन आनी इक्वेशन घडोवन हाडपाक जाय आशिल्लें. गोंयांत कितल्यो चळवळी चलता, 365 days गोवा इज इन एजिटेशन मोड. करेक्ट. आनी गोवा अँड गोवन्स आर द पीपल हू लायक्स गूड फायट. अजून मेरेन जे गोंयकारांनी लिडर्स वेचून दिल्या, दे आर फायटर्स. म्हणजे जो कोण हाका स्टेटसाक चॅलेंज करता, गोवन्स लायक इट. बट द पॉयंट इज दॅट की जो मेरेन हे सोशल कॉम्बिनेशन्स ग्रासरूट लोकां मेरेन तूं व्हरपाक शकन, म्हणजे तांची एक गांथण बांदून तूं एक पॉलिटिकल लँग्वेज तुका हें पडटा की तो म्हणटा की अजुनूय खरें पळय जे कितें फायटर्स आहात, खरे जे पळय सकयल्यान तळागाळांतल्यान येवपाचें नेतृत्व अजून आयलें ना गोंयांत. थोडे आयल्यात. आमी आमचे गेले असेंब्ली इलेक्शन पळयलां की जे चळवळ करताले, गोंयची आयडेंटिटी सांबाळूंक कितें थोडे आयल्यात, चडशे येवंक नात. आनी तांकां वयर येवंक जाय. तो म्हणटा तें सारकें.
जे चळवळी आमी कोत्ता ते ग्रास रूट वचोंक जाय आनी ते कंटिन्यू उरोंक जाय, चालू उरोंक जाय. केन्नाय कितें जाता ते पावरान आयल्या उपरांत ते चळवळी बंद कश्यो पडटात. ताचेर मागीर कोण खबर पासून करिना, ते चालू पासून जायनात. ते मुद्दे सारके साणून गेल्ल्या भशेन जाता. ते चालू उरोंक जाय. जें आमी राखून दवरूंक सोदतात आमच्या गोंयच्या पासत, तें राखून दवरल्या बगर until and unless we get it done, we should not finish it off, we should not end it. जायते पावटी जो लोक राजकारणांत इंट्रस्ट घेता तांचे फकत मतीन कितें आसता, आपूण जिखून आयल्यार पुरो, मागीर सगळें बंद. अशें जावंक जायना. आमी तें चालू दवरूंक. ओके युगांक बाब, आमी संस्कृती उलयले, आमी पॉलिटिक्स उलयले. अर्थकारण हो एक सामको इम्पॉर्टंट टॉपीक. जाता अशें की फुडल्या पिळगे खातीर जें कितें सांबाळून दवरपा जाय आशिल्लें तें आमी सगळें काबार करून उडयता आहात. आनी ताका लागून जाता तें अशें की गोंयच्यान तांडमळटाची ब्रेन ड्रेन, गोंयान लोक भायर वचत आहात. आनी एखादो एक तरूण पिळगेच्याय मतीन आतां आमी जेन्ना पळय आमची पिळगी आशिल्ली, दुसरी किंवा तिसरी पिळगी गोंय मुक्तताये नंतरची, आमी चिंतले ना रे भंय आमचें गोंय खंय भायर गेले जाल्यार आमी परते येतले, गोंयानूच रावतले. आज तरूण लोकांक तशें दिसना. तांकां ह्या गोंयांत आपल्या खातीर कितें आसा हें दिसना, हें गोंय आपलें हेंय तांकां दिसना. ताका लागून मोठ्या प्रमाणाचे तरूण भायर वतात. ह्या तरुणाक गोंयान दवरतले, गोंया कडेन जोडून दवरतले जाल्यार आमी कितें करपाक? विशेशता एक आर्थीक कन्सेप्ट आयलो तो असो की गोवा फावंडेशनान तो मुखार हाडला. तो आसा गोंयची माती हो कन्सेप्ट. आनी पयलेच खेपे गोंयच्या मायनिंगा संदर्भान एक कन्सेप्ट हाडलो. तो मायनिंग असो की तुमकां मायनिंग काडून सोंपोवपाक आमी दिवचे नात. फुडले पिळगे खातीर 10% निधी पळय जो तो फुडले टक्के तो पयशे दियात, तो मोडपाक मेळचो ना. अशे तरेचे तुवें पळय जे कन्सेप्ट सांगले, जमनी संदर्भांतले सगळे वेव्हार हे फुडले पिळगे खातीर तातूंतलो मुख्य वांटून दवरपाक जाय. घर बांदणी तातूंतलो येवपाक जाय. ट्युरिजम सेक्टर आसा, आमच्या ट्युरिजम सेक्टरान पूर्ण दर्यावेळ इबाडून उडयल्या. हाजे फुडें दर्यावेळी संदर्भान किंवा पर्यटना संदर्भान खंयच्योय क्रिया करतले जाल्यार फुडले पिळगेचो विचार करून आसपाक जाय. ताका लागून कितें जातलें की अरे बाबा आपल्या कडेन एक सायजेबल पयसो आसा, हो सायजेबल पयसो जनरेट जाता. युथाक ते अरे हो आपलो पयसो मरे, हें आपलें गोंय मरे, अशे तरेची एक भावना निर्माण जावं शकता काय कितें. आनी हो कन्सेप्ट गोंयची माती कन्सेप्ट म्हणून ताणें मुखार हाडला. पयली गजाल हांव एक सांगता, इन टर्म्स ऑफ वॉट आय कंप्लिटली अप्रिशिएट दीस गोंयची माती कॉन्सेप्ट. हो जेन्ना इम्प्लिमेंट केन्ना जातलो, वेन देर वूड बी अ क्लास ऑफ गोवन्स हू वील डिसायड फॉर देमसेल्फ. आतां हांव सादी गजाल सांगता, इज बिकॉज की ह्यो वेन यू टॉक अबाउट आयडेंटिटीची गजाल फक्त सांस्कृतीक नदरेन सांगली म्हणून जायना. आयडेंटिटी इज ऑल्सो इकॉनॉमिक्स, अँड इकॉनॉमिक्स इज अ बेसीस फॉर इट. जो मेरेन तूं राज्याच्या इकॉनॉमीचो विचार करिना, तो मेरेन your discussion about identity, गोंयकारपण, गोवा, कोंकणी इज नॉट रेलेवंट एट ऑल. वॉट इज द जीन ऑफ गोंयकारपण? जो गोंयकाराचो DNA जर काडलो जाल्यार तातूंत कितें आसा? वन इज एनवायरमेंट आनी दुसरें सेक्युलरिजम. की ओवरऑल आज आमचे वॉट इज गोंयकारपण? गोंयकारपण इज नेचर. आमच्या प्रत्येक धर्मान, चाली, रितीन आज 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 जो नेचर आसा तो आनी तुका ह्या देशान खंयच मेळचो ना. पयली गजाल, यू नीड टू ऑल्सो टॉक अबाउट दीस पॉलिटिकल आर्किटेक्चर. आमी प्रत्येक गजाल पॉलिटिकलाची डिबेट, पॉलिटिक्साची डिबेट फक्त इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कडेन व्हरता आनी सोंपयता. यंत्रणा जर हातान उरतली, रिसोर्स जर हातान उरतलो, आज जे प्लॅनिंग आहा, forget about a government is a complete is a continuous process. Planning, whatever you are talking about, गोंयची माती, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, हे इम्प्लिमेंटेशन केन्ना जातले जेन्ना तुजे रिसोर्सीस प्लॅन करपी क्लास जो आसा तो गोंयकार आसतलो. आज तुजो रिसोर्सीस प्लॅन कोण करता? इफ यू टेक इन टू कन्सिडरेशन जे ऑफिसर्स येता हांगा, ते खंयच्या कॅडराचे येता? तांची गोंया कडली लागणूक कितें? आज मेरेन आमचे स्टेटवूड मेळून ऑलमोस्ट 4 दशकां जायत आयली, जाल्यार आमचे कडेन आजून गोंयकारां कडेन प्लॅनिंग करपी, गोंयकारां खातीर प्लॅनिंग करपी सिवील सर्वंट ना. आमचो गोंयचो केडर ना. आज जे प्लॅनिंगान जे अधिकारी आसा, जे सिवील सर्वंट येता, तांची आनी गोंयकारां कडेन आनी गोंयच्या मातये कडेन कसलीच लागणूक ना. आयज मेरेन आमी जे आमकां पॉलिटिकल आर्किटेक्चर हें करपाक जे तयार करपाचें आशिल्लें इन टर्म्स ऑफ प्लॅनिंग ऑफ आवर रिसोर्सीस, आमचे कडेन ताचें लक्षूच ना.
सो वॉट एवर आयडिया अबाउट गोंयची माती आनी बाकीचो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ह्यो फक्त आयडियाजूच उरतल्यो. तुमचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येतले, सरकारां येतली, सरकारां वतली, वेगळे वेगळे पक्ष येतले, फुट्टले, सगळें जातलें. बट इन टर्म्स ऑफ कंटिन्युटी ताका कोण दितलो? एक सांग म्हाका मॅथ्यू आल्मेद बाब, गोंय घडयतले जाल्यार ताणें म्हणलें पॉलिटिकल क्लास जायच, आर्थीक विचारूय जाय, पूण योजना राबयतले आनी योजना तयार करतले जाल्यार एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें आसपा जाय, तें आपलें आसपा जाय. ह्या गोंयान जें पळय एडमिनिस्ट्रेशन आसा सो कॉल्ड, हें तुका आपलें दिसता? हें सद्याक आसा तें जाल्यार म्हाका दिसना आमचे कशें. तें देर इज अ जनरल फिलींग जे कोण आसात पॉलिसीज कोत्तात त्यो पॉलिसीज लोकांक उण्यो आपल्याक बऱ्यो दिसता तशें कोत्तात. दॅट इज व्हेरी क्लियर. आनी चडशें कितें जालां, भायले जे उद्योगपती आसात जे गोंयान इन्वेस्ट कोत्तात तांकां फायद्याक जावपी असल्यो पॉलिसीज जाता अशें दिसतात. हालीं ज्यो कायदे काडून काडले जमनीक लागून, कित्याक लागून, ते कायदे लोकांच्यो जमन्यो काडून वतात. जमन्यो जेन्ना गोंयकारां कडेन उत्तल्यो तितल्यो बऱ्यो उत्तल्यो. म्हाका एक सांग, हें सगळें बरोबर आहा, गोंयकारा कडेन भायले लोक इन्वेस्टमेंट करतात, गोंयकारांक कितें इन्वेस्टमेंट करपाचें ना? अरे गोंयान आतां मायनींग इंडस्ट्री 35,000 कोटी वर्साक करतली. हे पयशे खंय गेले? नोबडी नोस. खंयच्या तरी भायल्या बँकांनी आहात. गोंयान 5 स्टार हॉटेलां कोणें घाल्यात? सगळे भायल्यांनी येवन घाल्यात. गोंयान इंडस्ट्री कोण घालता? सगळे भायले येवन घालतात. तांकां गोंयकारां बद्दल आस्था आसचीच ना न्ही. आनी गोंयकार ते म्हणटात कामच करना म्हण तांकां फेस्तां आसता, जात्रा आसतात, तांकां डेली कितें तरी आसता, घरान कोणालो सोयऱ्याचो बारसो आसता, इतलो लीव घेता. त्या परत भायले बरें म्हणटा ते काम करतात. गोंयकार भायर वचून काम करतात, गोंयांत वचून काम करना म्हणटा ते. हेंच हांव म्हणूंक सोदता, हो जो कॉन्सेप्ट आहा, जी आयडिया लोक धरता तूं म्हणटा तें गोंयकार काम करिना, ही म्हणजे वांकडी आसा. इट्स अ रॉंग कॉन्सेप्ट अबाउट गोवन्स. गोंयकार काम करपी आसात. जोरी तर आमचे गोंयकार बोटीर वचून 12 वरां पासून काम करूंक तयार आसात. गोंयान जोरी तर तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली, तांकां जरी तर एक सुयोग दिलो जाल्यार ते करतलेच. आपल्या गोंया पासून करतलेच. गोंयान हॉटेलां जायत्या गोंयकारांनी उखडलेलीं आसा, पूण कितल्या गोंयकारांनी हॉटेलां उखडलेलीं, रेस्टॉरंट उखडलेलीं ती बंद उडयल्यात. सरकारान कितलो तांचेर दबाव घालून ती हॉटेलां बंद उडयल्यात. कितल्यो ट्रॅव्हल एजन्सी ज्यो आसात, जे दुसऱ्यो भायल्यो ट्रॅव्हल एजन्सी येतात गोंयान, गोंयकार आपूण गोंय कितें तें आपूण दाखोवंक सोदता, पूण दुसरे येवन मागीर ते कशें ना कशें डॉमिनेट करता. दॅट इज बिकॉज दे हॅव मोर कॅपिटल दॅन अस गोवन्स. हातून सरकारांनी गोंयकारांक कितें तरी आदार दिवंक जाय न्हू. हो जरी तर आदार दिलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक मातशें एक एम्पावरमेंट कशें जातलें की आपलें जें बिजनस केलां, वो मे बी इट इज हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर. आतां तूं मायनींग म्हणटा तशें, मायनींग हें जेन्ना स्कॅम जाल्लें, जायत्या जाणांनी बॉल केलो आनी कितें कितें जालें, पूण आतां फुडें जालें कितें? तातूंत गुन्यांवकारी कोण? तातूंत तूं म्हणटा जितले पयशे येयल्ले ते खंय गेले कोण विचारता? कोणें आजून ताची गजाल आमी सगळे उलयले, तूं एडमिनिस्ट्रेशन उलयलो, पॉलिटिक्साचेर उलयले, राजकीय फुडारी. हो जो पळय हितसंबंद पळय जो कितें निर्माण जाला, तो हितसंबंद आयलो मायनिंगांतल्यान पयशे चड येता म्हणून, टुरिजम इंडस्ट्रींतल्यान आयलो, आनी जमनीचे वेव्हाराचेर तर हालीं इतले अभ्यास जाला, युनिवर्सिटींत ताचेर अभ्यास केला. आनी तो अभ्यास कसो की जमनीचे लागेबांद्यांतल्यान जमनी घेवप, जमनी विकप, जमनी कन्वर्ट करप, तातूंतल्यान पयसो करप, परत राजकीय फॅमिली तयार करप, घराणेशाहीची सुत्र फुडें चलोवप, हें सगळें जें पळय कितें आसा तो हितसंबंद गोंयच्या स्टेट उडीक काबार करता काय कितें हो हितसंबंद. आनी ताका जो पळय धक्को दिवपी जी पळय चळवळी चलताल्यो त्यो चळवळी सद्या बंद पडल्यात. तुका सांगता एक्टिविस्ट चर्चेन वांटे घेवपाक तयार नात, ते रस्त्यार येवपाक तयार नात. ते म्हणटा की आमचे कडेन मागीर फायट करून कांय फायदो ना, लोकांकय पडले ना, आमी कितलेय फायट करून लोक तांकांच वचून मत मारतात, कितें फायदो? नो इट इज पयली गजाल म्हणटा ती एक गजाल खरी आसा की देर इज अ ऑलिगोपॉली विच इज गोईंग ऑन इन गोवा. म्हणजे ऑलिगोपॉली म्हणजे इट्स अ व्हेरी ह्या जे कितें पयलीं ऑलिगार्क्स बीन म्हणटाले पळय, म्हणजे एक मनीस जाचे म्हणजे वीच आर व्हेरी फ्यू, म्हणजे मोनोपॉली आसा तशी ऑलिगोपॉली, की कांय ठरावीक लोक आसता तांचो प्रशासना कडेन संबंध आसता, बिझनेसा कडेन संबंध आसता, आनी जमनी कडेन संबंध आसता. बेजिकली इट केम फ्रॉम दीस ऑयल बॅरन्स, ओके, हातून मिडल इस्टांतल्यान मागीर रशियेंतल्यान हातूंत तातूंत. बट द पॉयंट इज दॅट की गोंयान एक क्लास ऑफ ऑलिगार्क हो तयार जाता. आज हे कोण न्हयकारपाक शकना, तांकां धक्को दिवपाची गरज आहा. एब्सोल्युटली. म्हाका तूं एक थोडे वेळ भितर सांग, आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपला, एक्झॅक्ट तुका कितें म्हणपाचें आहा?
बिकॉज देर हॅज टू बी अ अलायन्स. अजून मेरेन हांव एक गजाल मान्य करपाक तयार ना की आमी एक्टिविस्ट इंटेलेक्च्युअल्स म्हणटा की मत वचून फक्त ताका दिता. आमी आजून लोकांची भाशा ही वळखूना. आमी लोकां कडेन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हें गोंय इज अ फेलियर. आमी जितले आमी हें काडूं की आमी ओपिनियन पोल जिखलो, आमी कोंकणी राज्यभास केली आनी हें केलें, बट ताजें पॉलिटिकल मॅनिफेस्टेशन करपाक आमी खंय तरी असफल जाल्या, फेल जाल्या. आनी दॅट इज बिकॉज की आमी आजून मेरेन एक जो समाज आसा, म्हणजे जो कश्टकरी समाज आसा विविध हातूंतल्यान, तांची एक अलायन्स बांदपाक, तांचे इंट्रस्ट वळखुपाक हें आमी चुकल्या. आतां फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता, CRZाचो मुद्दो जेन्ना सांगता, CRZाचो मुद्दो आपलें घर वाटोवपा खातीर नुस्तेकाराक आजून झगडचें पडटा. आमी खंयचें म्हणटा की गोंय हें सुशिक्षीत आनी ह्यो सगळ्यो गजाल, आजून त्या क्लासा कडेन आमी पावूच ना, त्या क्लासाची भाशा आमी उलयत ना. सो आय थिंक की इट इज नॉट द प्रॉब्लेम विथ द पीपल, इट इज द प्रॉब्लेम विथ द क्लास. सो निमाणें आमी हें पॉझिटीव एंड आमी करपाकूच जाय. फकत आमी फक्त उसासे सोडले आनी खंत व्यक्त केलें जायना. म्हाका तुजे कडल्यान एक लास्ट स्टेटमेंट जाय. आमी हातूंतल्यान भायर सरून गोंयकार आपलें गोंय राखूंक शकतले? हय. कित्याक आजून जायत्यो चळवळी चालू आसात, जायतो लोक त्यो चळवळी कोत्ता आनी ते भाशेन ताणें म्हटलां युवा जो आसा आयचो तांकां गमून आयला की बाबा आमची जी गोवन आयडेंटिटी आसा ती राखूंक जाय. तें करूंक आतां कितें करपाक जाय ही कोणें तरी वाट टाकूंक जाय. हिस्ट्री हॅज हॅपन्ड इन गोवा. गोवा ओपिनियन पोल जालो, स्टेटहूड जालो, सगळें जालें. इट इज नाव टायम टू क्रिएट हिस्ट्री. व्हेरी गूड. हांव ह्या तुज्या पॉझिटीव नोटाचेर हांव ही कार्यावळ सोंपयता आनी एकच सांगता की निमाणें फकत तो करतलो आनी कोण तरी येतलो गोंय वाचोवपाक म्हणून वाट पळोवपाक आतां कांय अर्थ ना. आमकां उठचें पडटलें, आमकां आवाज दिवचो पडटलो, आमकां बरोवचें पडटलें, आमकां लोकांक संघटीत करचें पडटलें. युगांक म्हणटा तशें वेगवेगळे जे घटक तांकां आवाज नाशिल्लो तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन एक मोठी शक्ती निर्माण करची पडटली. कारण निमाणें गोंय वाचचें पडटलें. भासा, अस्मिता हे सगळे आमी आयुधां वापरून पळयलीं, पूण आतां गोंय वाचोवचें पडटलें. आनी गोंय वाचलें ना जाल्यार गोंयकार उरचो ना, आनी गोंयकार उरचो ना जाल्यार कांयच उरचें ना. तुमी युगांक, तूं आनी मॅथ्यू आल्मेदा, तुमी दोगूय जाण आमच्या कार्यावळींत आयले. तुमी कांय बरी मतां मांडलीं. संघर्श करात अशे तरेन तुमी संदेश दिलो. तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. देव बरें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक घटकराज दिसाची उर्बे बरीत परबी. आमच्या सोबीत गोंयची सदांच उदरगत जायत रावूं हीच देवा लागीं मागणी.